नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. IPBच्या 22व्या मिटिंगेतले मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचे कुवाडे अजून सुटाना. IPBचे मिनिट्सात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाची नोंद सुद्धा ना. जानेरासावन BSNLची बिलां पोस्टान येवची ना. बिलां ईमेला वरवीं BSNLची गो ग्रीन मोहीम म्हयन्याक खंय 10 लाखां वयर रुपयांची बचत. भौशीक बँको आज बंद. बँकांचे विलिनीकरणाचे निर्णय आड बंद. खाजगी बँको उक्त्यो. युनायटेड फोरमाचो उलो. गोंयांत तेंको. ट्रॅफिक सेंटिनल म्हूण दुबावान शिरोड्या पसरकाराक पेटलो. येरादारी नेम मोडटल्यांचो हल्लो. भाड्याचे दुकानूय लायले सोडूंक. हल्लो जाला तो पसरकार म्हणटा आपूण सेंटिनल न्हीच. नवो मांडवी पूल उक्तो जाले उपरांतूच कुठ्ठाळे ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचेर विचार करचो. विजयाची शुक्रारा PWD मंत्री अधिकाऱ्यांबरोबर निर्णायक बसका. आणि गोयचे अर्चिता शिरोडकरान जोडले नॅशनल स्कूल गेम्सात रुप्या पदक. अर्चिताक पावर लिफ्टिंगात बरो फुडार. ऑक्टोबरात IT हबात IPBचे 22वे बसकेत मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग खरेंच जाल्ले काय ना ताचेर अजून प्रश्नचिन्ह. मुख्यमंत्री 10 मिनटां VCचेर उलयलो म्हूण IT मंत्री रोहन सांगतालो. IPBन हे बसकेचे मिनिट्सूय केल्यात. मात मुख्यमंत्र्यान VC केल्या म्हूण सादी नोंद सुद्धा ना. हे बसकेत IPBन 2 मरिना प्रकल्पांचो अभ्यास करूंक उपसमिती नेमिल्ली. 17 ऑक्टोबराक IPBची बसका IT हबात जाली. पयली बसका IPBचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री नासतना घेतली म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केले. काँग्रेसीन IPBक घेराव घालो. त्या उपरांत डॅमेज कंट्रोलाक तेच बसकेचो दुसरो भाग म्हूण CMच्या फ्लॅटार 30 ऑक्टोबराक परत बसका जाली. आदले बसकेत पर्रीकारान 10 मिनटां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केले म्हूण IT मंत्री रोहन सांगतालो. मिटींग जी IPBची इतलो इश्यू जाल्लो म्हाका दिसता तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक बरें दॅट द मिटींग हॅज बीन हेल्ड एंड ऑल प्रपोजल्स वीच हॅव बीन देर हॅव बीन डिस्कस्ड एंड गॉट टू लॉजिकल कॉन्क्लुजन. फाटली मिटींग वॉज कॉल्ड which was called on video conferencing. When CM came on for video conferencing, we have had a chat for about 10 minutes and he had requested की तुम्ही सगळे proposal discuss करा आणि आपल्याकडे पर्सनली हाडून तुम्ही उलयात which we will be able to discuss it better. आता IPBचे मिनिट्सांची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या. मुख्यमंत्र्याचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले म्हूण खंयच सादी नोंद सुद्धा ना. असल्या महत्वाच्या बसकांनी कोण कोण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाक वांटेकार जाल्ले हे मिनिट्सांनी दाखोवंक जाय. ऑक्टोबरात IT हबात घेतिल्ले IPBचे बसकेत चेअरमॅन मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे खरेंच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाल्ले काय ना ताचेर अजूनय प्रश्नचिन्हूच. ह्या बसकांनी 2 प्रकल्पांक दिल्ली मान्यताय कारणां दाखय नोटीसी दिवन फाटीं घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ईडन इन्व्हेस्टमेंट आणि इस्टेट कंपनीक पेडण्या चोपड्या 140 रुपयांचे हॉटेल घालूंक IPBन मान्यताय दिल्ली. कंपनी प्रकल्पाचे सुवातेर रेजिडेन्शियल प्रकल्प उबारूंक सोदता म्हूण तांकां दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची प्रक्रिया सुरू करपाचे अधिकार CEOक दिल्यात. विनर रिसॉर्ट आणि स्पा कंपनीक अंजुण्या रिसॉर्ट बांदूंक मान्यताय दिल्ली. प्रकल्पाचे कामाक हिस्पा भायर कळाव जाल्ल्यान ताची मान्यताय रद्द करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. हे IPBचे बसकेत याच हवन आणि कर्गवाल कन्स्ट्रक्शन ह्या 2 मरिना प्रकल्पांचेर अभ्यास करपाक एक उपसमिती नेमल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 जानेरासावन BSNLची बिलां पोस्टांतल्यान धाडपाची बंद. ब्रॉडबँड आणि लँडलायन गिरायकांक इतलो ते BSNL पोस्टांतल्यान बिलां धाडटले. ह्या फुडें BSNL पोस्टाचो ऑफलायन वेव्हार बंद करून ऑनलायन बिलां धाडटले. BSNLची गो ग्रीन मोहीम सुरू जाले उपरांत म्हयन्याक 10 लाख रुपया वाचतले म्हूण अधिकारी सांगतात. मात हाचो सिनियर सिटीजनांक त्रास जातलो म्हूण गिरायक एक्टिविस्ट NGO गोवा कॅनान हरकत घेतल्या. भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड BSNL ही सरकारी टेलिफोन ऑपरेटिंग कंपनी आता गो ग्रीन मोहिमे खाला गिरायकांक बिलां ऑनलायन धाडटली. इतलो ते BSNL आपल्या लँडलायन आणि ब्रॉडबँड वापरपी गोंयच्या सुमार 1,78,000 गिरायकांक पोस्टांतल्यान बिलां आणि मोबायलांचेरूय SMS धाडटले. आता बिल ईमेलान वतले. पोस्टाचो खर्च आणि कागद वाचतलो.
लगभग जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड की सुविधा यूज़ करते हैं, जिनके लिए कि हम प्रिंटेड बिल भेजते हैं, उनके सबके पास मोबाइल है। 85% कस्टमर, जैसे मैंने बताया कि उनका मोबाइल का डिटेल हमारे पास है। जिन 10-15% का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उन 10-15% का बिल हम मोबाइल नंबर हम इकट्ठा कर रहे हैं। ईमेल आईडी के लिए भी हम सारे कस्टमर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे उपभोक्ता सेवा केंद्र पर आकर के अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नोट कराएं, ताकि हम उनके बिल की संबंधित सारी जानकारी और बिल की कापी उनको हम ईमेल और SMS के माध्यम से उनको भेज सकें। गोवा कॅन म्हणटा पोस्टल बिलां बंद केल्यार ज्येष्ठ नागरिकांक कास्तीक जातली. To build a timer फारीक करना न्हू, your phone gets automatically disconnected. This will be biggest problem. So लोकांचे कितें जातलें, लोकांचे हाल जातले लँडलायनाक लागून, particular senior citizens. So what I am saying, they should review it. See, corporate कोणी सांगूं तेंका, they should see considering the position of Goa, they should do it in phases. ज्येष्ठ नागरिकांक ईमेल बिल पावले ना जाल्यार तांणी SMS दाखयल्यार पासून बिल घेतले. शुरुआत में इस बात का भी ध्यान रखें कि कस्टमर अगर अपने SMS से अपनी जानकारी लेकर के अगर उपभोक्ता सेवा केंद्र में भी जाता है, जैसे उसका इन केस हमारे पास ईमेल आईडी फॉर द टाइमिंग नहीं है, तो वहाँ पर CSC उपभोक्ता केंद्र वाले जो हैं उनका बिल जनरेट करके प्रिंट करके उनको दे भी देंगे, क्योंकि शुरुआत में हम चाहते हैं कि इट शुड बी कस्टमर फ्रेंडली, कस्टमर को असुविधा ना हो, तो हम इसका ध्यान रखें. सध्या BSNLाक कागद, प्रिंट आनी पोस्ट धरून बिला फाटल्यान ₹100 खर्च येता आनी 1,78,000 गिरायकांचेर BSNLाक 10.5 लाखां वयर खर्च येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीदत्त केळकार. आज सबंद देशांत बँको बंद. गोंयांत भौशीक बँको बंद जाल्यार खाजगी बँको उक्त्यो आशिल्ल्यो. मोदी सरकारान बँक ऑफ बडोदा, देना बँक आनी विजया बँकांचें विनिलीकरण करपाचें थारायलां, ताचे आड हो बंद. पयलीं मोठ्या प्रमाणांत जांणी बँकांची लोनां बुडयल्यात तांचे कडल्यान पयशे वसूल करात. विलिनीकरण करून प्रस्न सुटपाचो ना म्हूण युनियनांची मागणी. युनायटेड फोरमान बंदाचो उलो मारिल्लो. मायनिंगाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रधानमंत्री मोदीचो अपॉइंटमेंट घेवपाचो यत्न करता म्हूण आमदार पावसकार सांगता. पर्रीकार खंय फुडल्या सप्तकांत मोदी कडेन उलोवंक शकता, मात अजून अपॉइंटमेंट मेळिल्लो ना. 12 जानेराक तिसऱ्या मांडवी पुलाचे प्रधानमंत्री मोदी खंय उक्तावण करतलो, ताचेर चर्चा करूंक मुख्यमंत्र्याच्या फ्लॅटार बसका जाली. बसकेक GSIDCचो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. मायनिंगाचो त्याने आपूण टायम घेता म्हटला प्रायम मिनिस्टराचो, आणि ह्या फुडल्या विकाक ते प्रयत्न करतले. अपॉइंटमेंटची अजून त्यांनी कन्फर्मेशन दिवना, पूण आपूण हेजे एक 4-5 दिसां भितर कन्फर्मेशन घेता म्हटलं. तिसरो मांडवी ब्रिज आसा, तेजें आमी जानेवारीच्या 12 तारखेक इनॉग्रेशन दवरलां. ते खातीर आमच्या CMA कडेन मिटींग आसली आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर, आमचे MD सिद्धार्थ कुंकळकर, बाकीचे फायनान्स मॅथ्यू, फायनान्साचो मायकल, बाकीचे आयिल्ले खूब. ओके, PM मोदी येतले? हय, डेफिनेटली येतले. जानेवारीच्या 10 तारीख म्हटल्यार तांकां सांगलां कंप्लीट करपाची, आनी कशी कंप्लीट करपाची ते सुद्दां तांकां CMAन ब्रिफींग दिलां. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. ट्रॅफिक सेंटिनल म्हूण दुबावान शिरोड्या एकल्याक पेटलो. गोंय पुलिसांचे ट्रॅफिक सेंटिनलाच्या दुबावान शिरोड्या येरादारी नेम मोडटल्यांनी थंयचे पसरकाराचेर हल्लो केलो. पसरकार रामानुज गुप्ताचो शिरोड्या बाजारात पसरो. ताणें पसऱ्या भायर रस्ते वटेन CCTV कॅमेरा लायला. हालींच कांय जाणांक येरादारी नेम मोडले म्हूण ट्रॅफिक पुलिसांची चलनां आयली. रामानुजनान तांचे फोटो पुलिसांक दिले म्हूण तांकां दुबाव. येरादारी नेम मोडटल्यांचे फोटो आनी व्हिडिओ शूट करून गोंय पुलिसांक दिवपाचे अशी ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम. ट्रॅफिक सेंटिनल म्हूण रजिस्टर सेंटिनलांक ताचेर पयशे मेळटात. लोकां मदलेच अशे ट्रॅफिक सेंटिनलांची मारबडे जावंक लागिल्ल्यान तांची वळख गोंय पुलिसांनी भौशीक करप सोडली. आतां परत शिरोड्यां कथीत ट्रॅफिक सेंटिनलाचेर दुबावान हल्लो जाला. मात रामानुज खंय ट्रॅफिक सेंटिनल न्हीच. मारलो तो मारलो, वेल्यान ताका ताचें भाड्याचें दुकानूय सोडूंक लायलें. एक्चुअली कितें जालें, पयलीं सडनली एक 2 जाण येयत रावले चालान तांकां. सो तेंके फुटेज पळोवन तांकां ते म्हाजे ब्लेम करपाक लागले. सडनली कितें जालें, एकदम एकूय बराबर 2-3 दिसां सगळे लोकां चालान येयले. मोस्टली कितें 200 चालान आसतलें. त्या लोकांनी मागीर ग्रूप केलो. ग्रूप करून आनी डायरेक्ट म्हाजे शॉपार आयले. सडनली एकूय बराबर सगळ्यांक चालान येयलें न्ही. सो लोक एक करून पयलीं स्टार्टिंगे
इन्क्वायरी करपा येयलें की बाबा एरिया नियर गोवा भागात म्हणल्यार तुजे कडेन एक कॅमेरा एक्चुअली कितें जालें नियर गोवा भागात म्हणल्यार म्हाजें शॉप आनी लोकां जे लोकेशन येयलां तेणी सगळें सोदीत येयलें की हांगसर फोटो कोणी काडला म्हणून तेणी सडनली म्हाजे कॅमेरा पयल्यार म्हाजे ब्लेम केलो. डीजीन जाल्यार तुमकां समज कोणाचें हें बीन आहा डावट आहा ऑर कोणी तुमकां एक्चुअली कितें जाता म्हाका आतां लोक नाका ते लोक म्हाजेरूच ब्लेम करता की हांवें धाडलें म्हणून आनी हांव गोवा ट्रॅफीक पुलिसाचो सेंटिनल म्हणून तसले हांव स्किमी कांय जॉयन बी जालो ना. जाल्यार म्हाजे मोबायल बीन IMEI नंबर ट्रेस करपा जाता चेक करपा जाता तितून हांव इनवॉल्ड ना. रामानुजाचे कागाळी वेल्यान फोणेचे पुलीस हल्लो करतल्यांक सोदतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. नवो मांडवी पूल येरादारी उक्तो जाले उपरांतूच कुठ्ठाळे मडगांव ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचो विचार जावंक जाय म्हूण TCP मंत्री विजयान नेट लायला. शुक्रारा सचिवालयात PWD मंत्री सुदीन आनी PWD अधिकाऱ्यांबरोबर ताणें ह्या इश्यूचेर निर्णायक बसका दवरल्या. सध्या विजय पुलीस आनी लोकांक पर्याय विचारता. 7 जानेर मेरेन गोंयांत मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येतात. तो मेरेन तरी खंय रस्तो डायवर्ट करचो न्ही. 28 तारखेक दनपारां 12 वरांचेर आमी एक हाय लेवल मिटींग सेक्रेटरिएटान दवरल्या जंय PWD मिनिस्टर माननीय बाब सुदीन ढवळीकर आनी हांव थंय हें डायवर्जनाचो इशू डिस्कस करतले. ताजे पयलीं हांवें हे पुलीस ऑफिसरांक आपयलेले तांचें सजेशनां कितें आहा तें आयकुपाक. लोकल रेजिडंट्स कुट्टाळचे ते बी कॉन्टेक्ट ताणें आमकां कॉन्टेक्ट केला तांकां हांवें फाल्यां परते आपयले आनी ते अलॉंग वीथ कोमुनिदाद तांचें एक सजेशन आहा की दे डोंट वॉन्ट क्लोजर. दे आर सेईंग हॅव एन ऑल्टरनेट रोड वीच वील गो कित्याक तांकां ते फाल्यां हॉस्पिटलान वचपाक जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स हाडूंक मेळची ना अशें तांचो भंय आहा. म्हजो पर्सनल व्यू असो आहा की डायवर्जन जर जातलें जाल्यार पयलीं मांडवी ब्रीज स्टार्ट जावंक जाय. मांडवी ब्रिजाचो फायदो गोंयकारांक कितें जाता हो गोंयकारांक दिसतकरूच हो ब्रिजा खातीर रस्तो बंद करपाक ताजे पयलीं करपाचो ना. एंड सर्टनली नॉट वेन ड्युरींग द फेस्टीव सिजन. हें 7 जानेवारी मेरेन तरी गोंयांत लोक ट्युरिस्ट भरपूर आयिल्ले आसात हू हॅव कम फॉर द न्यू इयर. सो हे वचून म्हणसर पयलीं हें त्रासान लोकांक घालूंक कशेंच जायना. गोंयच्या अर्चिता शिरोडकरान तेलंगणात जाल्ले 64वे नॅशनल स्कूल गेम्स पॉवर लिफ्टिंग सर्तीत रुप्या पदक जोडून आपली तांक दाखयली. नेमान पॉवर लिफ्टिंगात पेजात कामगिरी करपी अर्चितान हे सर्तीत दुसरी सुवात जोडून आपल्याक ह्या खेळांत बरेपैकी फुडार आसा म्हूण दाखोवन दिला. दाबोळे नेवल स्कुलात 8वेंत शिकपी अर्चितान 90 किलो स्क्वॉट, 50 किलो बेंच प्रेस आनी 105 किलो डेड लिफ्टांत वांटो घेतिल्लो. My name is Archita Sudhan Shirodkar. I have won silver medal in the powerlifting championship at the National School Games of Telangana 2018. I have lifted 245 kgs in total. I thank my coach, my parents and Goa government for my achievements. हे बुलेटिनांत सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.